2008 मालेगाव ब्लास्ट केशीचो 18 वर्सांनी निकाल, सगळे आरोपी निर्दोष, एकूय पुरावो ना, पंचनामो फॉल्टी, NIA कोर्टाचो निकाल, हिंदू संघटना म्हणटा कलंक मिटलो. धिर्यो कायदेशीर करात, टुरिझमाक लाव, आमदार जिताची लक्षवेधी, मुख्यमंत्री म्हणटा हायकोर्टाची बंदी, प्रकरण कोर्टांत, जेलीकट्टूचे फाटभुंयेर आमदारांचो लक्षवेधीक तेको. दोनशी कंत्राटी दोतोर घेता, उणे आसा थंय घालता, भलायकी मंत्र्याचे उतर, युरी म्हणटा परमनंट घेवचे, PHCनी स्टाफ जाय तसो ना, आमदारांचे प्रस्न लाडलीचे अर्जूय तुंबले. साळगांव स्कूटरींचो अपघात, दोग गेले, दोग क्रिटिकल, चांदेल हाळी 2 व्हिलरीचो कदंबाक धपको, रायडर जखमी, वेळसांव रेंटकार देंगणांत, ड्रायव्हर टायट. दर्यादेगांनी टुरिस्टांची बुरशेपणां, वायन स्टोरावेल्यो बाटल्यो दर्यादेगेर फोडटात, मंत्री म्हणटा 5 ते 50 हजार फायन मारता, मुख्यमंत्री म्हणटा ग्लास लिकर बाटल्यो बंद करता. तीन महिन्या भितर लाडली लक्ष्मीचे सगळे पेंडिंग अर्ज एकदम निकालान काडटा, मंत्री विश्वजिताचे उतर, बारीक बारीक चुकांक लागून खंय अर्ज पेंडिंग, गोविंदाचो प्रश्न. आणि 2 म्हयन्यांची नुस्तेमारी बंदी सोंपता, नुस्तेमारांक राती 12 उपरांत दर्यांत वचूंक मेकळीक, नुस्तेमारी खात्याची तयारी, ट्रॉलरवाले रावता भायल्या कामगारांक. खबरो विस्तारान. 2008तल्या मालेगाव ब्लास्ट केसीचो 18 वर्सांनी निकाल, प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल, पुरोहित धरून सगळे 7 आरोपी निर्दोष, NIA कोर्टाचो निकाल, एकूय खंय पुरावो ना, पंचनामोच फॉल्टी, पुरावे कंटॅमिनेटेड, कोर्टाचो निकाल, हिंदू जनजागृती समिती म्हणटा हिंदू आतंकवाद म्हणटा तो कलंक मिटलो, कटक कारस्थानी लोकांचेर एक्शन जावंक जाय. आज मालेगांव बम विस्फोट के प्रकरण में NIA न्यायालय ने सारे हिंदू आरोपियों को निर्दोष मुक्त करके ये सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से हिंदू दहशतवाद, हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा था. एक तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को दोषी ठहराने का प्रयास चल रहा था, वहीं पर जिहादी आतंकवाद को एक तरीके से सहारा देने का, एक तरीके से उन लोगों को जो आतंकवादी है उनको मुक्त करने का प्रयास चल रहा था. आज इस NIA के न्यायालय के निकाल के बाद, निर्णय के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि हिंदू आतंकवाद नहीं है और इसमें जिन्होंने भी यह षड्यंत्र रचने का प्रयास किया उनकी जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है. गोंयांत धिर्यो आदी सावन तामिळनाडून जेलीकट्टू कायदेशीर केला, गोंयांतूय धिर्यो कायदेशीर करच्यो, टुरिझमाक लाव जातलो म्हूण जिताची लक्षवेधी, मुख्यमंत्री म्हणटा हायकोर्टान एनिमल क्रुएल्टी कायद्या सकयल बंदी घाल्या, प्रकरण कोर्टांत आसा, वेंझी म्हणटा 2 वर्सां फाटीं बील हाडिल्ले, अजून कायदो खात्या कडेन आसा, चडशा आमदारांचो धिर्यांक तेको. हे बिल लीगल म्हणजे एक्सेप्ट करचे आणि हे कायदो हाडचो. स्पीकर सर, हे कित्याक लागून हे आयज बुल फायट आतां जावंक ना, हे हरप्पन सिव्हिलायझेशन त्या टायमाचेर सुरू आहा, तेन्नाचेर स्टार्ट केला ते अजून पर्यंत चालू आहा. आणि हे आमचे कोस्टल बेल्टाक चडशे बुल फायट्स पारंपारीक प्रथा कशी चालू आहा, ह्यो स्पोर्ट्स कितलीशीच वर्सां पिढ्यान हे चालू आहा. हे आमी जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिस्ट सुद्धा वाडटले, तुझे टुरिझम मिनिस्टरान सुद्धा याचेर लक्ष दिवचें. And I had told on this floor of the house that there could be good enough to more than 500 crores that could be generated 500 कोटी in a 5 years term. म्हणजे आमगे जे टर्म हा ते 500 कोटी ट्रू डिरियो कॅन बी अर्न, टिकेटिंग करून, रेग्युलराइज करून आणि वो स्पोर्ट करून सगळे आहाकून रावतले. बट दीज फॅक्ट्स कॅन बी पुट ऑन द टेबल and it can be a revenue generation model. पण हांव एक सांगपाक सोदता की एका सेफ्टी प्रिकॉशन सेक्युरिटी खूप गरजेची आसा. तेका लागून स्पेसिफिक स्पोर्ट्स म्हणून आमी तेका स्पोर्ट्स म्हणून दर्जो दिवपाची गरज आसा. आनी स्पोर्ट्स स्पेनाक जर गेले आमी स्पीकर सर जाल्यार माद्रिदाक थंय बुल फायट इज लिगल,
बार्सेलोना आयलो जाल्यार बुल फायट इज इलिगल. पण बार्सेलोनाचे कातालान लोक स्पेनाक बुल फायट पळोवंक वतात आनी ते इट बिकम्स अ अट्रॅक्शन. तो सांगता पळय तें टुरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणून, इट इज एक्चुअली अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन. आणि हाजे खातीर तांणी एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट करची पडटली फॉर प्रोसिजरल सेफगार्ड, जे बाय डिलाया लोबो म्हणटा की भायर येवन दुसऱ्याक आपडटा, हें जाता, पोट पडटा, एक्सिडेंट जाता. हाजे खातीर सेफगार्डा खातीर एक एक्सपर्ट कमिटी करची पडटा. काय Jallikattu is a traditional Tamil sport often described as a bull taming event held annually during the Pongal fest. दोन बैलांमध्ये झगडी न्हू. अरे पण ते जालें तेजेर सामको असो ओडून तेजो हंप करून ताका ओडून दवरप. थंयसर म्हणजे फायट लावना म्हणून हांवें सांगलें, ते हांवें काडून ते डिटेल वाचले. जालो पीपल फॉर एनिमल लवर्स गॉन इनटू द कोर्ट आनी ताज्या उपरांत तो बॅन जालो. सो होम डिपार्टमेंटाक पुलिसाक स्ट्रिक्टली, कारण हायकोर्ट कंप्लिटली मॉनिटर करता. कंत्राटी पद्दतीन 200 दोतोर घेता, खंय उणे आसा थंय घालता. भलायकी मंत्री विश्वजिताचे उतर. युरी म्हणटा कंत्राटी नाका, रेग्युलर घे. कासावले हेल्थ सेंटरान स्टाफ ना. कुठ्ठाळेचो आमदार आतोनान प्रश्न काडिल्लो. फाटल्या 3 वर्सांत मंत्र्यान PHCन एकदांय पांय दवरुना म्हूण बाणावलेचो वेंझी उलयलो. मंत्री म्हणटा 200 दोतोरांचे प्रपोजल घालता. कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांसावली आसा आनी कांसावली आमचो भरपूर जे पेशंट आसा ते हांगासर येता आनी हे सरावंडींग आमकां सगळ्या दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं वेर्णा पडटा, माजोड्डा पडटा, कांसावली पडटा, वेलसांव पडटा, जुवारीनगर पडटा, एरिया आमचे सगळे जे पेशंट आसा ते थंयसर वयता. जेन्ना स्टाफ शॉर्टेज आसा, हो शॉर्टेज कित्याक आसा आनी केन्ना घालतलो हे म्हाका मातशें आन्सर दिवचें. बिकॉज सर ऑनरेबल मेंबरान सांगला की जायते फावट कंप्लेन येता ते पेशंट हँडलिंगा खातीर बी ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला. हांगा स्पेसिफीक जर घेतल्यार स्पिकर सर, हे कांसावलीमचे जे सेंटर आमी इनॉग्रेट केल्ले तेन्ना ताका टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ आशिल्ले एक 66 आनी एक 20-22 लोक शॉर्टफॉल आसा त्या सेंटरान. हे शॉर्टफॉल भरपाक जाय. तेजेर हांव ताबडतोब हांवें ऑलरेडी आयज तुजे क्वेश्चनाचे पयलींच आमी सांगलेलें आसा. पण तेज्या भायर जर स्पेसिफीक कितें ऑनरेबल मेंबराक जाय तुमी सांगात, हांव आय वील इनकॉर्पोरेट इट एंड टेक इट फॉरवर्ड. करपाक जाय ते बेगीन प्रोसेस करून करपाक आमी जे काही करपाक जाय एज पर प्रोसिजर करून घेता. सर कितलो टायम लागतलो? ना हांव ते धाडून दिता. हांव धाडून दिता. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते बेगीना बेगीन ते भरपाक आमी सांगता तांकां. But finally, doctors are needed. What mechanism do you have in the future to make sure that PHC Padha, it runs smoothly and the staff, contractual like a permanent, when will this be done? Actually, now I am coming forward. We have discussed with the Honorable Chief Minister is that we want to take a comprehensive Government of India organization on board to deal with the hub and spoke model so that these diagnostics and other things, so all these shortfalls that are there get completed, and this is the system that is being followed by Government of India. It becomes easy for us to deal with, so then there is a transparency in the process. That's contractual basis I initiate Kelia to take specialists on board. You must have seen the advertisement. We are taking more than 200 people on board. No, be that your advertisement I've seen, but all are going to response. One sec. Response has been good. So we will place wherever there is a shortfall. We'll use this staff to. आता तू सांग when you are going to come, when are you going to give the staff, and how much budget in this financial year you will allot to upgrade the PHC of Kansaulim. This clarity आज आमकां दिंगा. त्यांचो बर्थडे हा त्या दिसा तुझे बर्थडे केला त्या दिस 15 मिनिटां काड आम्ही वचून विजिट करून येया. बर्थडेच्या निमित्तान सोशल वर्क तरी जातले. आम्ही बरोबर या आम्ही आणि तुझे बर्थडे विश करपाक येवपाचोच हांव म्हणून त्याच दिसा आमी या आमी आणि त्या दिसा तुका माझ्या एज पर लॉ व्हॉटएवर इज इन माय पॉवर आय साइन एंड गिव. आय कॅनॉट साइन व्हॉट इज. साळगांवा राती उसरा 2 स्कुटरींची टक्कर. थिये माडेलांतलो ओमकार कारापुरकार आणि मूळ आसामचो महम्मद फर्ज दोगूय जाग्यार सोंपले. 2 क्रिटिकल, तांकां GMCन घाले. ते वटेन चांदेल हाळी 2 व्हिलरीचो कदंबाक धपको, रायडर जखमी. वेळसांव रेंट काराचो साकवाक धपको, मोटार देंगणान ड्रायव्हर टायट. साळगांव राती उसरा 2 स्कुटरी मदीं अपघात. माडेल थिवेचो ओंकार कारापुरकार आणि आसामचो मोहम्मद फर्ज जाग्यार सोंपलो. 2 जखमी. एक्सिडंट जालो 2 बायकां मदीं. कितें खबर आहा तें सांगता. सालेगांव वेलीच्या घरा पयलीं 2 2 व्हिलर्स, एक दिपेश, एक ओमकार, एक मोहम्मद, एक झॅफरीन म्हणून. ती झॅफरीन मोहम्मद करासवाड्याची, दिपेश आमचो बिलवान पेड्यान आणि ओमकार माडेलान.
जीव गेला हितून. दोग जाण ऑलमोस्ट सांगता. दिपेश आहा तो क्रिटिकल आहा, ताका बांबोळे शिफ्ट करता आमी. आनी झेब्रीन आहा ते हांगासर आहा. आनी कोण डाय बी जाल्यात स्पॉटार म्हणटात का दोग जाण मेल्यात. स्पॉट दोग जाण पिड्ड्यार जाले म्हणटात. डॉक्टरान सांगलां की हांगासर आतां ओमकार म्हणून माडेल आसलो आनी ओमकार कोण तो खारापूरकर. मोहम्मद म्हणून खारासोडाचो. दोगूय जाण ऑन द स्पॉट हे जाले म्हणून डॉक्टरान आत्तां सांगलां. सो सगळे जाण आतां कोण आहा तो 2 अनकॉन्शियस असले. एक चेडू बायल मनीस असली. सो म्हाज्या बायलेन ताका उखलून हत्यो गेलो आनी कोणी कितें हेल्प केलें. सो तांकां थंयसर घातलें. आनी कितें मागीर पोलीस येयले आनी एम्बुलन्स येयली. मजगती ब्रेस्तारा सकाळी हाळी चांदेल दुचाकीचो कदंब बसीक धपको, रायडर जखमी. तीन रोड आहात. जंक्शन कशें आहा थंय एक स्पीड ब्रेकर जाय. आमच्या गांवांतल्यान खबर आहा रोड कसो आहा खंयचे ते पळोवन वयतात. पूण कोण भायलो कोण येत जाल्यार तो तो कितें तरी बाचाकता आनी खंय तरी मारता गाडी. ते आतां आयज तशेंच जालें जाल्यार बस इल्लेली आनी कितें कास बीन आमची पडले ती मातशी पंचायतीन कितें तरी करपाची. कित्याक झाडां बिडां खंय पडली बीन जाल्यार ती मातशी बेगींतल्या बेगीन तेणी कट करून रोड क्लियर करपाचो. आनी हांगा आमकां एक स्पीड ब्रेकर नाल्यार कितें तरी सर्कल बीन कितें तरी हांवें कट करचें पडटलें पंचायतीन. हेजेर कितें तरी हें घेवपाचें पंचायत. तेवटेन वेळसांव रेंटकाराचो साकवाक धपको, मोटार उदकांत, ड्रायव्हर जखमी. आमच्या गाड्याक दुसरो सायडा आहा तितू एक गाडी भितो पडला आनी जाल्ले गाड्या हो कितें जालो आम्हाला कोणाक कांय जालो ना. भितो पडलो आतां आमी येयली जाल्यार ती गाडी सारकी भितर हातयला तुमी. आमी आमचो तुमी क्रॉस जालो इतलो आमी राजगीरचो क्रॉस तो बोर्डा त्या बोर्डार सगळो भितो पडलो. आतां वयर काडून वता आमी की चोयलो रेंट कार ते चोयलो जाल्यार तेजे ड्रायव्हरा पांयांक बियरा पाटले. दिस इज नॉट द वे. हो एक एक्सिडेंट एक जावपाक शकता म्हणटात. पूण हे भाशेन तर ते पिवन तरी भाशेन तर गाडी चलयता आनी हे भाशेन एक्सिडेंट करतात. आतां हे सायड तुमी कितें करतात आनी ते सांगपाक जाल्यार ते व्हडले गाडी इतली भितर पडप. आनी कोण रेंट कार दितात तांकांय आमी सांगतात तांकां मातशें एडवायस करात की बाबा बियर पियनाका. बुधवारा राती धवळी बायपासाचेर ट्रकाचो सेल्फ एक्सिडेंट, कोणाक दुखापत ना. म्हाज्या फाटल्यान तुमी गाडी पळयता ही पेप्सी घेवन वयताली आनी ती खंय तरी खाली करून तो येतालो खंय म्हणल्यार तेजी गाडी टर्नार तेज्या हातींतल्यान म्हणटा स्टेरींग गेलें आनी खंय तरी ती डिवायडर क्रॉस जावन ती तेगेले टायर बीर सगळे सुटलेले आसा. सुदैवान ताका कांय जावंक ना. पण हांगासर हेज्या पयलीं अशे इन्सिडेंट खूब घडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्यटनाचे नेम मोडटल्यांक 5 ते 50 हजार फायन, मंत्री सांगता. दर्यादेगांनी सोऱ्यांच्यो ग्लासाच्यो बाटल्यो खंय बंद करूंक जाय. टुरिस्ट टायट जावन बाटल्यो थंयच फोडटात. मायकलान इशू काडिल्लो. मंत्री म्हणटा वायन स्टोर वेल्यान हाडटात. शेकवाले दिनात. युरी म्हणटा फायन वाडोवची. मुख्यमंत्री म्हणटा ग्लासाच्यो बाटल्यो बंद करपाचे पळयता. Sir, whether department will consider to ban glass bottle which includes beer, whiskey bottles, other glasses, drinking glasses, also plastic, also ban all type of plastic bags to carry on the beach. म्हणजे जे फाईन जी असतली ती कितली असतली आणि ही फाईन कोण घालतलो? whether IRB जे डिप्लॉय केल्या बीचार घालतले काय टुरिझम डिपार्टमेंट घालतले. आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आवर कलंगूट, कांदोलीम भाग, आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द बीचेस इन गोवा. की जो दुकानवालो आपले विक्री करता ताणे कस्टमरा कडल्यान डेपॉझिट घेवचे आणि जेन्ना ती बाटली परत ताणे घेतली डेपॉझिट ताका रिफंड करचो. हे ऑलरेडी नोटिफाय जाली, इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. पण जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांची मिटींग घेतल्या तेन्ना जाता इतले बेगीन अर्लियस्ट इम्प्लिमेंटेशन करचे म्हणून डायरेक्शन दिल्ले आसा. धरता की डूज अँड डोंट्स खरी गरज आसा लावया. सिजनाच्या पयलीं आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ सर्टन बीच एंट्रन्सीस जे करता त्या बीच एंट्रन्सीस सगळे थंय आमी बोर्ड लायतात. सगळे कोस्टल एमएलएंक खंय दिसता की हांगा बोर्ड लावन दिवचे, सगळ्यांकडे आमी बोर्ड डूज अँड डोंट्स लावन दिवया. जातूंतल्यान सगळ्यांक 2 लँग्वेजी दिवया, एक इंग्लिश दिवया, एक हिंदी दिवया. सो पीपल अंडरस्टँड वॉट वी आर. बीच विजील एपान आज पब्लिकाक ओपन दवरिल्लें आसा की तुका बाटली हांगा दिश्टी पडली फुटल्या, कचरो दिसलो, प्लास्टीक दिसलें, कितेंय दिसलें, ब्रोकन लाकडाचो ट्विक दिसलो, फोटो काड आनी त्या एपार अपलोड कर बीच विजील एपार. त्या बीच विजील एपार आशिल्ले 2 वरां भितर त्या बीच क्लिनिंग एजन्सीन येवन ते क्लीन करचे पडटा आनी क्लीन जाला म्हण सांगचें पडटा. द बीच अँड ड्रिंक or bring plastic on the beach and litter it, you will be fined. हे आमकां
मेकॅनिझम गोवा पुलीस अंडर IRB करतलो ओ ना हे चीफ मिनिस्टरान सांगचे आमकां. फावटी जर आमी पुलिसाक बिचार दवरून ताका फायन मार म्हणून सांगलें न्ही जाल्यार उलटी परत आमदारां कडल्यान आनी लोकां कडल्यानय कंप्लेन येता की कंटिन्युअसली पुलीस हॅरेसमेंट करता म्हणून. त्या खातीर आमी अवेरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी स्ट्रिक्ट विजील इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट. इनिशियल स्टेज त्या खातीर तेणी म्हटलें की 8 दीस तुमी ताका फायन दिले आनी मागीर बंद केले म्हणून. इनिशियल स्टेजीचेर खंयसरूय अशा पद्दतीन अकॉर्डिंग टू अवर गोवा पुलीस एक्ट आनी इंडियन पिनल कोड तेज्या अनुसार ज्यो ज्यो गजाली करपाक जाय इट इज टू ब्रिंग द रेग्युलरायज दीस थिंग्स. हे करप इम्पॉर्टंट आहा. बट स्ट्रिक्टली ते पुलीस दवरून प्रत्येकाक फायन मारीत बसत जाल्यार इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लेम. म्हणून अकॉर्डिंग टू द आमी ज्यो गजाली टुरिजम मिनिस्टरान सांगल्या त्यो इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पुलिसे कडल्यान जो जाय सपोर्ट आनी सहकार्य ते सगळे टुरिजम डिपार्टमेंटाक मेळटा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. लाडली लक्ष्मीचे पेंडिंग अर्ज फुडल्या 3 म्हयन्यान एकदम निकालान काडटा. मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. जल्म दाखल्यांनी नांव चुकिल्ल्यान वा पालकांचो जल्म दाखलो नाशिल्ल्यान कितलेशेच लाडलीचे अर्ज आडकल्यात. गोविंदान प्रस्न काडिल्लो की हे जे स्पेलिंग मिस्टेक किंवा स्पेलिंगाची तफावत आसा अशे जे एप्लिकंट्स जे आसात ते तुम्ही मुखार कन्सिडर करतले का ना हो पयलो प्रश्न. उत्तर दिता. बिकॉज सर हांव एक ऑनरेबल श्री गोविंद गावडे सांगूंक सोदता की आयज ह्याच सरकारान आनी ह्या सरकारान जायते रिलॅक्सेशन दिल्ले आसा. पयलीं आमी म्हणटाले विदीन अ स्पेसिफीक पिरियड विदीन 6 months दॅट एप्लिकेशन हॅज टू बी टेकन. तेज्या नंतर कितें जालें की कितले लोक भायर पडले तेन्ना मुख्यमंत्रीन कॅबिनेटीक डिसिजन घेवन मागीर ते 1 वर्साचे केल्ले आसा. हे असले जेन्युइन जर केसीस आशिल्ल्यार हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मेंबराक ते तुमी म्हाका धाडून दिया. हांव मागीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव ते धाडून दिता. बारीक विशय खातीर तो सुटावे करप हे तितलेच म्हत्वाचें. हे जी जबाबदारी कोणाची, ही जबाबदारी मंत्र्याची न्ही, ही जबाबदारी त्या खात्यान जे अधिकारी जे आसात त्यांची जबाबदारी. असं तेच जर तुम्ही जर इम्प्लिमेंट करता तुमची स्वतःची तकलीच जर तुम्ही जर वापरपाना जाल्यार इज इट तो अधिकारी त्या पोझिशना खातीर किंवा न्याय दिवपा खातीर लायक आसा काय कितें हो म्हजो दुसरो प्रश्न आहा. स्पीच जाल्या उपरांत हांव आमच्या ऑफिसरांक घेवन कितें ते उत्तर ह्याच सेशनान हांव इन रायटिंग टेबल हाऊसचेर प्लेस करता. पण मिनिस्टराक सांगणें आहा की तेंच्यांनी अंडर युअर लिडरशीप यू कंप्लीट होल केसीस म्हणजे आफयते कमिटीचे कोणा ताका सायनी मारपाक लाय आनी अश्यो जर सपोज 1000-2000 केसी आसत न्ही जाल्यार आतां नवीन केसीस दिवच्या पयलीं फाटल्यो केसीस सगळ्यो वांगडाच दिवन वन टायम काबार करून सगळ्या जाणां वांगडाच पयशे वाटले. लेट असं मिशन जाल्लें आसलें आफ्टर 1 year अश्योच केसीस आफ्टर 1 year तेजे म्हणजे कशें आमकां लोकांक सांगपाक जाय. एक टाइम जे मुख्यमंत्री हाऊसान स्टेटमेंट केला आनी गोविंद गावडेन विशय जे उठयला 1 time रिलॅक्सेशन दिवपाक सगळे प्रपोजल्स हांव परत एकदा घेता कितले एप्लिकेशन आहा ते 1 time आमी क्लियर करून आमी सरकाराक धाडून दिता. आफ्टर 1 year सगळे जे पेंडिंग आहा कित्या खातीर आय वील टेक आउट फॉर लास्ट 3 years एंड 2 महिन्यांची नुस्तेमारी बंदी मध्यान राती सोंपता. नुस्तेमारांनी राती 12 उपरांत दर्यान वचूंक हरकत ना. मंत्री निळकंठ उलयला. नुस्तेमार खातें खंय तयार आसा. सगळ्या जेटींचेर जायत्यो साधन सुविधा तयार आसात. LED फिशिंगाचेर खात्याची बारीकसाणीन नजर आसतली. मात बोटीवेल्या कामगारांचे कशें कितें तें नकळो. 1 जून ते 31 जुलय वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी. आमचे ते फिशिंग बॅन 2 महिने आसता. जून 1 to 31 जुलय आयज सोंपता आनी आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट सगळे रेडी आहा. सगळ्यो जेटीचे जे सोयी जाय त्यो सोयी आहा सगळे क्लीन आहा. आनी आयच्यान 12 मिडनायट जे फिशींग एक्टिविटी आहा ती चालू जावपाक कांय हरकत ना आनी ते ऑटोमॅटिकली जे स्टेक होल्डर आहा ते फिशींग चालू करता. सगळे रेडी आहा. हे फाल्यांच्यान स्टार्ट करता. आनी LED LED ना हे फावट LED करूंक गावचे ना. आमी स्ट्रिक्ट वॉच आसतलें आनी कंपल्सरी LEDची बंद आसता. मजगती कुडबण जेटीचेर नेटान तयारी चालू आसा. हेल्थाचे आमचे
जे सरकारान जे केलां प्रिकॉशन्स घेवपाचे. तुमकां मावथ जी आसा जो रिवर कनेक्ट जाता थंय तुमकां त्रास जातालो ते ओपन जाला आतां. ते प्रॉब्लम मरे लास्ट 40 वर्सां हे सरकारान हेजेर आजून पसून कांयच करूंक ना. आयज ते फकत सांगता एनवायरमेंट एसेसमेंट जावंक ना आनी तशें परमिशन मेळोवंक ना. होच आन्सर आसा कितलीं वर्सां जालीं. फुटबॉल जेटी आतां सुरू जातली आनी थंय सामके मायग्रंट चड आसात जाल्यार ते तुमी कशें टॅकल करता कितें हें केल्या प्लॅन कितें हें केला नवो. कुटुंबान जेटी पळय आसा पळय ती PAC बाळ्ळी अंडर येता. सो केन्नाय आमची वर्करांची तिका गरज पडत जाल्यार आमी थोडे वर्कर तिणें मागल्यार आमी थंय धाडटा कित्याक आमचे वर्कर आहा ते मातशे एक्सपिरियन्स आहा. सो केन्नाय कितें करता ती डॉक्टर जी इंचार्ज आहा ती आमच्या वर्करांचे हेल्प मागता. सो आमी ते एक स्पेशल ड्रायव्ह करपाक आमचे वर्कर थंय धाडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खण खात्यान आनीक 2 ब्लॉकांचो लीज एग्रीमेंट केला. पावणेक शिरगांवचो ब्लॉक राजाराम बांदेकाराक, कुडणेचो ब्लॉक JSWक मेळ्ळा. 3 ब्लॉक सुरू जाल्यात. 4 ब्लॉक सुरू करपाची प्रक्रिया सुरू केला. DGMSचो बावटो येतनाच फुडें पावल मारतले. 5 ब्लॉकांनी मायनिंग रोखडेच सुरू जातले म्हूण मायन संचालक गाड सांगता. विधानसभेन मायनिंगेचो इश्यू काडल्या उपरांत संचालक नारायण गाडान लिजार काडिल्ल्या ब्लॉका विशीं म्हायती दिली. काल आनी पयर जी आमी लीज एग्रीमेंट सायन केल्या त्या दोनूय मायनाच्यो EC कॅपॅसिटी आसा 0.5 मिलियन टन ईच. ह्या दोगांची मेळून 1 मिलियन टन जाली. आनी पयलींची जी आसा ज्यो 3 आमच्यो सुरू जाल्या ताजी EC कॅपॅसिटी आसा 4.3 मिलियन टन. सो 5 मेळून 5.3 मिलियन टन्स प्रोडक्शन जातले पर एनम. आमी एक लीज एग्रीमेंट सायन केलो राजाराम बांदेकर ह्या लीज होल्डरा बरोबर. तो ब्लॉक आसा शिरगांव. आनी पयर आमी एक लीज एग्रीमेंट सायन केलो JSW बरोबर. तांचो ब्लॉक आसा कुडणे. सो 2 ब्लॉकांचे आमी लीज एग्रीमेंट सायन केले. आतां ऑनरेबल CMन ह्या दोनूय लीज होल्डरांक डायरेक्शन दिला की जाता तितल्या बेगीन तुमी हे दोनूय ब्लॉक स्टार्ट करा प्रोडक्शनान वचात म्हणून. आतां लीज एग्रीमेंट काल पयर आमी सायन केले. ह्या दोनूय लीज होल्डरांनी आतां हाका DGMSक म्हणल्यार डायरेक्टर जनरल ऑफ मायन सेफ्टी हाका एक नोटीस दिवंक जाय की मायन सुरू करता म्हणून. आनी ती नोटीस दिल्या नंतर DGMSन तांकां परमिशन दिल्या नंतर इमिडिएटली ह्या दोनूय लीज होल्डरांनी मायन सुरू करूंक जाय. सादारण एक फुडल्या म्हयन्या भितर ह्यो दोनूय मायनी सुरू जातल्या. सो टोटल 5 मायनी ऑपरेशनल जातले. आमी 12 ब्लॉक्स ऑप्शन केले 3 NIT भितर. 4थी NIT रोखडीच आमी करतले. 4थ्या NITन एक 4-5 आसतले ब्लॉक. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकोळकर. गोशाळांचे कामगार रस्त्यावेली गोरवां व्हरूंक आयले काय लोक तांकां मारूंक येतात. आमदारांनी सहकार्य करचें मुख्यमंत्र्याचो उलो. रस्त्यावेल्या गोरवांचो आंकडो वाडला. एक्सिडंट वाडटात. वेळीच्या क्रुजान प्रस्न काडिल्लो. मंत्री निलकंठ म्हणटा पंचायतींनी गोशाळांबरोबर कबलात करची. लोक आनी गोशाळेच्या कामगारांचे कोफुजाव जावचे ना. स्पीकर सर हो इश्यू लास्ट टायम आयिल्लो पूण हेजे एक्शन कांय जायना. म्हाका दिसता हे कोण चोवपाचें आख्खे घोडाचे कॅटल्स आसा हेज्यो आख्खे रातचे आसता कितले एक्सिडेंट जाता फ्रॉम चिंचिली जंक्शन टू बेसूल पासून अशें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतो ह्यो. येस स्पीकर सर ते नोट केला पूण हांव रिक्वेस्ट करता MLAक आमच्या एक्टा प्रमाणे आमी सगळ्या पंचायतींनी MOU करूंक जाय. एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशनान आमी सगळे केअर घेता. स्पीकर सर आत्ता आमच्याकडे 6 जाग्यांचेर म्हणजे स्टे कॅटल होम आसात. 6 जाग्यांचेर त्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी केल्या. आमदारांनी बी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांनी ह्या 6च्या भितर तरी MOU करचे. अजून आमी नव्यान आतां जे आहा पळय न्ही फुडल्या येता त्या 1-2-3 म्हयन्याच्या भितरीन बिग वे साऊथ गोवाच्या एकीकडे सगळ्या कॅटल्स एकीकडे व्हरून दवरपाची वेवस्था करता जेणे करून एक्सिडंट अशें जावचे न्ही म्हणून. त्या तुमी तुमच्या सगळ्या पंचायतींक सांगा की एग्रीमेंट करपाक सुरवात करा जेणे करून तांकां फाल्यां सकाळी जे कोण गोरवां व्हरोंक येता पळय न्ही मागीर ते झगडीय करतात. हांवें पळयलां जे गाडी घेवन व्हरोंक येयल्या तांकां बडयल्या सुद्दां लोकांनी. ताचे आमी सपोर्ट करप गरजेचें. म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल गो आश्रम आमची शिकेरी आहा पळय तेजे लोक जेन्ना व्हरोंक येयले गायक रस्त्यार आहा म्हणून तेन्ना लोक बडोवंक येतात पयलीं सोडून घालतात आपली म्हणून. त्या खातीर तुमी सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्ह घेता. एक ह्या 3-4 म्हयन्या भितर विशय सोंपयता. FDA बरें काम करता. कोणाक त्रास दिवपाचो हेतू ना.
लोकांचे सेफ्टीक इन्स्पेक्शनां करता रेडी मारिना. मंत्री विश्वजिताची जाप. गोंयची रेस्टॉरंट वा दुकानांतले खाणा जिन्नस सेफ काय ना ते सांगचे आलेक्साचो प्रश्न. सगळ्याक रेडी मारच्यो. युरी म्हणटा कॅन्सर केशी वाडटात, सर्वेलन्स वाडोवचो. परत परत कायदो मोडटल्यांक ब्लॅकलिस्ट करात. तुम्ही रेड मारले तितून फायंडिंग्स कितें? व्हॉट आर युअर फायंडिंग्स? Now you have raided chicken stalls. You have raided peas. You have raided pulao, biryani. I want to know what is your findings. Whether the food will be safe after you raid it, and what steps you are going to take to see that this part, जेवण आहा ते आम्ही सेफ जेवताय काय ना ते चोवपाक क्लियर कट आन्सर जाय. एफडीएचे जे सक्रिय एक भूमिका घेतलेली आसा, कारण सगळ्या लोकांची कंप्लेन आशिल्ली पयली की आमी योग्य तरेन आमी ते एक्शन घेना आनी ते रेड नो स्पीकर सर ते इन्स्पेक्शन करता आनी इन्स्पेक्शन करून टे गेट द पीपल ऑन द बोर्ड. तुवें जे सांगला आय थिंक दॅट द डिपार्टमेंट इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब and the director has been given a free hand to see whatever is required as per the rules and also not harass anybody. There is no intention to harass anybody, but to get people on board, even if there are cards and other things, counsel them and try to tell them and get them to certified, whatever the certification that is required, without troubling them. Please understand, आज cancer cases increase झाले, and one of the main reason doctor म्हणताय की cancer cases जाता is because of the food. It is a very serious topic. It is not to be joked. हे फकाण करपा हे issue नी. I am not castigating him. हांव सदांच असेंब्ली सदांच कंटिन्युअसली 4 टर्म मुगे असेंब्ली येला मुझे फकाण पासून केला हिंगा प्रॉब्लेम फकाण केल म्हणना फकाण we are serious, but only I wanted to give me specifically because I'll just tell you why. Honorable CM will also agree. आम्ही जेन्ना विधानसभेन उत्तरां दिता तेन्ना हांवें जर सांगलें हांव सगळें चॅक करून खरेंच लोकांक दिसतलें की हांव सगळे कडेन धाड मारपाचो. तशें ना, तें तूं स्पेसिफीक कितें तुका जाय. आतां इन्स्पेक्शन केलें, तो म्हणटा रेड मारला, इन्स्पेक्शन केलें, किती मेळ्ळा? What are the findings for the people of Goa to know? Because जायते कडेन डायरेक्टर जे पळयता, तुमी आयज सोशल मिडियाचेर पळयता, ते जायते कडेन जे हायजिनीक गोश्टी ना, जे कितें कंटेंट सारकें ना, ती आपल्या रूल बुक प्रमाणे शी इज गोईंग एवरीवेअर अँड डुईंग. FDA जे conducted, what is your target? Random only on intelligence input. Randomly, do you conduct targets on school canteens, fast food outlets? Are there repeated offenders for a height? Are there any repeated offenders? Have you blacklisted them? Currently, have they been caught? Is that this is a very tricky issue, and as a result of which it is not only tricky, it requires more surveillance, and whatever we have, whatever teams we have, we are managing, and also we are keeping a tab on the usual areas and locations, especially on the coastal belt and other areas where these things are repeated. GCAची व्यवस्थापकीय समितीची वेंचणूक 24 ऑगस्टाक घेवपाचो निर्णय हायकोर्टान भायर मारला. ही वेंचणूक आता 16 सप्टेंबराक जातली. जोड सचिव रुपेश नायक आणि हेर चौगांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षा आड घाल्ले याचिकेचेर कोर्टान हो निकाल दिला. Today, majority of the members of Managing Committee of Goa Cricket Association had filed a petition before the High Court of Bombay at Goa, challenging the actions of the President and the Vice Secretary as well as the Vice President of holding elections on 24th of August 2025 in a completely high-handed manner and without taking all members of Managing Committee into consideration. Now, this election pertains to the elections of Managing Committee of Goa Cricket Association, which consists of total 107 member clubs throughout the state of Goa. Now, we had challenged the action of the respondent number 1 and the respondent number 2 and 3, that is the President and Vice President, on the ground that the Managing Committee of Goa Cricket Association was not taken into confidence, and unilaterally the President and the Vice President, who is also the Secretary in charge, had taken a decision without taking the consideration of other members of Goa Cricket Association, and thereby fixing the elections on 24th and also electing the electoral officer for conducting this election. Now, pursuant to the filing of the petition, by consent, this date of election, which was fixed on 24th of August, has been set aside, and now the High Court of Bombay at Goa has fixed a fresh date, that is 16th of September 2025.
फोण्यां कुट्टी हवेली एके बालवाडी भायर रस्त्यावेल्या 5-6 सुण्यांनी एका 5 वर्साच्या चलयेक पिसुडले. चलयेक फोडला. फाटीं फोण्या अंत्रुज नगरांतूय सुणी अशीच लोकांच्या आंगार गेल्यात. लोक खंय सुण्यांक कितेंय खावयतात. यो वच करतल्या भुरग्यांच्या जिवाक भंय. सरकारान कितें तरी उपाय काडचो म्हूण झेडपी आनी पंच मागता. फोण्या परत रस्त्यावेल्या सुण्यांनी एका 5 वर्साच्या चलयेचेर हल्लो केलो. भुरगे खंय सामकेच जखमी. धरला हांगा भुरगे खेळटाले ल्हान मानकुलीचे भुरगे 5 वर्साचे. कालूच पयर तुमी पयला आसतलें की हांगा अंत्रुज नगर तो इन्सिडेंट जालो. तेजे उपरांत आयज 2 दिसां भितर दुसरो इन्सिडेंट हांगा भुरगे खेळटाले. तेचे एक कुत्र्यान पयलीं ताका येवन ओडून घेतलो. ते ओडून घेतल्या बरोबर दुसरे मागीर फाटल्यान आनी 4-5 कुत्रे आयले. तेंच्यांनी सगळ्यांनी अटॅक केलो तेजेर आनी ताका पिनून खालो. ही येदी व्हडली हांगा ल्हानशी बालवाडी आमची. बालवाडीच्या भायरूच हांगा भुरगे सगळे ल्हान भुरगीं येता वता. अशेंच जर अटॅक करपाक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमचें कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार घेतलो. आयज त्या भुरग्याची परिस्थिती पळयल्या जाल्यार तुका अक्षरशः दोळ्यांतून दुखां येता. हीच परिस्थिती हांगाच न्ही, थंय सकयल सुद्दां त्या सायडीच्यान फाटल्यान गेले जाल्यार थंय सुद्दां अशेंच कुत्र्याचो सगळो मोब थंय एकठांय रावता आनी फक्त वाट पळयता कोण भुरगे एक ल्हानशें मेळटा काय म्हणून. तेन्ना हांव मागता प्रशासना कडेन की बाबा कितें तरी हेजेर बेगीनच्या बेगीन उपाय काडचो आनी ह्या कुत्र्या पासून आमच्या भुरग्यांचो एक बाबा एक सेफ्टी तांकां दिवची. प्रशासनान हाचेर बेगीनाच उपाय काडचे. यो वच करतल्यांच्या जिवाक भंय वाडला म्हूण झेडपी मेंबर प्रियाचारी उलयली. पयरूच एक इन्सिडंट अंत्रुज नगरान जालो आनी तेजे पयलीं आनी एक 2-3 जाले. आतां परत हो 5वो इन्सिडंट आनी हे 5वोच न्ही तर हेजे आनीकूय खुबशे इन्सिडंट्स आसा जे लोक बाबड्या सांगूना. अशें हें आतां फुडें चलत रावतलें काय म्हणून एक प्रश्न पडटा. आतां पयरूच मागणी केल्ली सरकारा कडेन परतूय मागता की अशें भुरग्यांक आमी अशेंच हे कुत्र्यां कडेन खावपाक घालपाचें काय कितें हो एक मोठो प्रश्न जावन आसा. आमी खंयच्याच मनशाच्या फिडिंगाच्या बाबतीन कुत्र्यांक जेवण घालपाच्या बाबतीन आमी अगेन्स्ट ना. पूण जेन्ना हे फिडींग घालता तेन्ना ती जागा पळोवची. भुरगीं खंय आसा कितें आसा तें पळोवन तें जेवण घालचें. आनी आयज जर परत ते भुरग्याची जर परिस्थिती पळयशा सामकें नाका जावपाचें. 5-6 कुत्र्यांक उखलून व्हेले पूण ते व्हेले नंतर आतां ते तांकां कितें करतले हें आमकां कांय खबर ना. परत तांकां ते इंजेक्शन स्टेरिलायजेशन करून तांकां सोडटले काय कितें करता कारण आमचे कडेन जागोय ना. अशेंच एक कुत्र्यां खातीरूय एक शेल्टर आमकां जाय. आतां मिटींग आसा ते मिटींगेक आमी ठराव घेवन हे मुद्दम आमी धाडटली. पंचायतीन ऑलरेडी मिटींग घेवन तेणी ठरयिल्लें आसा. MOU सायन केल्लो आसा तेंच्यांनी आनी तेजेर आतां PFAन तेणी MOU सायन केल्लो आसा. आतां परत तेंची मिटींग आसता तेन्ना ते डिस्कस करून तेंचे कितें ते हें करतले. 2 दिसां पयलींच आमी एक अंत्रुज नगरान एक केस पयली की एक 14 वर्साच्या चलयेचेर हे स्ट्रे डॉग्स आहा तेणे अटॅक करून ताका 4-5 कडेन असो घास मारलेलो आनी तेन्नाय बीन खंय तरी एक मनीस धांवन येयलो म्हणून ते चेडवाचो जीव साल्वार जालो. आयज परत तशीच एक घटना घडल्या ती म्हणल्यार हवेली कुट्टी हांगासर अश्यो केसीस आसा वाडपा लागल्या फोण्या वाठारांत. दुर्भाटा एक व्हडल्या पूण जाणट्या मनशाचेरूय भटकी कुत्र्यान अटॅक केलो. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. स्मार्ट सिटीचें काम अर्धवट आनी सबस्टँडर्ड. हायकोर्टान याचिकादारांचो दावो. 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीचें काम जातलें असो दावो स्मार्ट सिटी ऑथॉरिटीन कोर्टा मुखार केल्लो. बेरेस्तारा हायकोर्टान PIL सुनावणेक आयली. याचिकादार स्मार्ट सिटीच्या कामांची दाखय लिपय सविस्तर कोर्टा मुखार दवरतलो. 15शी भितर केस परत कोर्टा मुखार येतली. Authorities have claimed that smart city work have been completed by 31st May. There are a couple of public interest litigations pending before the High Court, and during hearing of those PILs on Thursday, the petitioner contended that the smart city work are far from completion and some works which are completed so far are substandard. The petitioner sought time to file rejoinder bringing on record the facts about the substandard work under Panji Smart City Work project. Adjourning the hearing for 13th August, the High Court has allowed the petitioner to bring on record the substandard work or whatever lacuna exists today in the Smart City work. With Tulsidas Chari, Mukesh Kumar for Prudent. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.